वाळपयचो आमदार तशेंच भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेच्या अपात्रता याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान विशय आशिल्ल्यान सारको निर्णय दिवपाक जाय त्या खातीर कायदे तज्ञां कडेन फायल धाडिल्ली ती आयल्या. तांणी दिल्लो निर्णय तपासून पळोवंक जाय अशें गोंय विधानसभेचो सभापती मायकल लोबोन सांगलें. विश्वजीत राणेचे जे हे आहा आमी लिगल एक्सपर्ट्साक ऑलरेडी फायल धाडलेली ती ऑलरेडी येयल्या. आमी चॅक करतले आतां अजुनूय पावंक ना ऑफिसान. आय विल सिट एंड गो थ्रू दॅट ऑर्डर बिफोर कोर्ट तुमी डिसायड करतले. दॅट डिपेंड्स. आतां आमचो जो तर फोतार न्यूज स्पीकर जाताले तेणेय डिसिजन घेवंक जाता तेजेर. सगळे रेडी आहा, तशें कांय ना. एंड आय डोंट थिंक देर इज एनी कॉन्ट्रोवर्सी एज फार एज विश्वजीत decision is concerned. Okay. I can also give the order. The new speaker also can give the order. That is MGP. So they both argued, and I have heard that, and accordingly, the order is already almost ready, and we have sent it for legal experts for their opinion, because this matter is in Supreme Court. So the order has to be perfectly correct, whatever we are giving, because that order will also go to the Supreme Court. लीगल एक्सपर्ट एजी कडे जातले. आमचे लॉ डिपार्टमेंट आसा. वी हॅव ऑल्सो टेकन हीज एडवाइस. For 4th June it is possible. It is possible. Why it is not possible? So it may be delivered before 4th, or could be even after 4th. Okay. The new speaker can just deliver the order, because there is no more argument. The argument is concluded as per the Roznama. ऑर्डर टू बी डिलिवर्ड हें बरयल्लें आहा तेका. सो तेका फायनल कितें आहा तें ऑर्डर दिवपाचें. बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकाराक अपात्र करपा खातीर अर्ज आयला. ताचेर तांकां दोगांयकय नोटीसी धाडटले अशें सभापती लोबोन सांगलें. पावसकर एंड बाबू जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केला स्पीकर ऑफिसार, तेचेर पयलीं तांकां नोटीस वचपाक जाय. नोटीस टू बी इश्यूड टू बाबू आजगांवकर, ऑनरेबल मिनिस्टर आणि डेप्युटी CM, आणि तो पावसकर ऑनरेबल मिनिस्टर आतां हांव विधान. तांकां दोगांयकूय नोटीस इश्यू जावपाक जाय, आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी जातली इश्यू तांकां. So as a speaker, Because there is a petition pending against them in High Court. So as per the disqualification petition, they have to be served notice and called for a explanation. तांकां ते पिटिशनाची कॉपी बीन सगळी दिवपाक जाय. And accordingly, once that is done, then the next hearing will be taking place. It could be the new speaker who will be taking with both the parties. तांकां ते written reply file करचें पडटा.